भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन या चॅनलान तुमका माय मोगाचो येवकार। आयज या व्हिडिओन शिरवणाची पहिली धडक या कवितेर प्रश्न जापो पयतली। प्रश्न 1, पावशी वाऱ्यार कवीचे कसले शेत धुलूक लागले। जाप: पावशी वाऱ्यार कवीचे साळीचे शेत धुलूक लागले। प्रश्न 2, मानाय शेतात केन्ना गेले। जाप: इंगरजेचे पयले खातीर मानाय शेतात गेले। प्रश्न 3, पडींग शेतात भांगर पाडे कितें करतात। जाप: पडींग शेतात भांगर पाडे आपल्या शिंगान माती कोलूक लागतात। चौथो प्रश्न, डोंगराच्या माथ्यार बसून कोण हांसता। जाप: डोंगराच्या माथ्यार बसून इंद्रधनुष हांसता। शब्दार्थ: आता आम्ही शब्दार्थ पळोवया। शिरवान श्रावण म्हयनो। वशी: शेतांतलो चलून वचपाचो ल्हान बांद। तांबड्यो भडक, तांबड्यो गुंज। साळीचे शेत, थळावे बियाणेचे भात पिकपी शेत। मळ: दोंगरावयली सपाट जमीन। वड्या: बार्देसांतलो एक गांव। उमया गाळ: पातयेक भाले जावपी तणाची एक जात। पयले घाटेर फांतोडेर वाचपी इंगरजेची पयली घाट। पडींग: नापीक पंजर। भांगर पाडे: मस्ते जुवान पाडे किंवा बैल। कोळा: पाड्याच्या बैलाच्या मानेवयलो उंच भाग। भांगरमाळ: भाताची एक जात। थँक यू।